लुका पोरमाणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 5 ओळी 27 ते 30 आणि 9. जेजू दोन वसूलदारा लेवीक आपलो पाटलाव करूंक आपयता. हाचे उपरांत जेजू भायर सोरून गेलो आणि लेवी नांवाच्या एका दोंड वसूलदाराक मांडवीर बसलोलो ताणें देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी सगळे सांडून तो उठलो आनी ताचे फाटल्यान गेलो. आनी लेवीन आपल्या घरांत ताका एक व्हडलें जेवण केलें. आनी दोंड वसूलदारांची आनी तांचे सांगाती जेवणाक बसलोल्या हेरांची व्हड खेट आसली. तेन्ना फारिजेवांनी आनी तांच्या धर्मशास्त्रांनी गुणगुणून ताच्या शिसांक म्हणलें, दोंड वसूलदारां आनी पातक्यां बराबर तुमी कित्याक खातात पियेतात? परती पाळ करून जेजून तांकां म्हणलें, बरीं आसलोल्यांक न्हय पूण वायटाकारांक की ओयजाची गरज. तुमी प्रमाणीक म्हूण धरतात तांकां आपोवंक हांव आयलो ना, पूण तुमी पातकी म्हूण लेखतात तांणी आपलें जिवीत बदलचे खातीर असल्यांक हांव आपोवंक आयलां. उपासा विशीं विचार. तेन्ना तांणी जेजूक म्हणलें, जुवांवांचे शीस आनी तशेंच फारिजेवांचे भोवन भोवन उपास आनी मागणी करतात, पूण तुजे शीस खावन पिवून खुशाल आसात तें कशें? आनी जेजून तांकां म्हणलें, न्हवरो पावण्या बराबर आसतना तुमच्यान तांकां उपास करूंक लावूं येत? न्हवऱ्याक तांचे मदलो काडून व्हरचे दीस येतोले, मागीर ते दीस येतोच ते उपास करतले. जेजूची आनी ताच्या शिसांची चाल सारकीच नवी. अशी एक वापार घालून ताणें तांकां सांगलें, कोणूच पोरण्या वस्त्राक कोपो मारूंक नव्या वस्त्राचो कुडको पिंजून काडिना. तशें केल्यार नवें वस्त्र पिंजलें तें पिंजलें, त्या भायर ताचो काडलोलो कुडको पोरण्या वस्त्राक चोरी जावचो ना. आनी कोणूच नवो सोरो पोरण्या धाब्यांनी भरिना. भरलो जाल्यार नवो सोरो धाबे फोडून उडयतलो आनी सोरो ओतोन वेतलो आनी धाब्यांचो इबाड जातलो. पूण नवो सोरो नव्या धाब्यांनी भरूंक जाय. आनी पोरणो सोरो पिवन आयल्या कोणाकूच नवो सोरो रोखडोच बरो लागोना. पोरणो सोरो अदीक बरो अशें तीं म्हणटात.